somebody. सगळ्या कडे येता. Let him, if it is, कोण काळो सूट, धवो शॉर्ट, धवी पॅन्ट, ब्लॅक बेल्ट, कोणी आयिल्ले आसात समज, ताका मेळपाक आणि कोणाक मेळपाक, म्हाका मेळपाक. I am open to his naming it on the floor of the house. नेम Place it. सगळ्यांनी आपापले विचार मांडले. एक अशें दिसता की आमचो सरकाराक गोंयकाराचेच पडिल्लेच ना आणि ह्या लोकांक सगळ्या गोंयकाराच्या हांच्याच हातान सोपयला म्हणून. Speaker sir, we have to decide between a line of supporting a Goan and regulated Goan and irregulated Goan. गोंयकार जो बरो धंदो करता, रेग्युलेटेड प्रमाणे करता, लिगली करता तो गोंयकार, काय गोंयकाराच्या नांवार बिलां फाडपाक इलिगल कर आनी जाय ते चल्ला ते चल म्हणून तो गोंयकार. हे पयलें आमकां सगळे आमदारांनी समजून म्हाका सांगपाक जाय. विजयान बरें म्हणलें की मॉडेल चिंतपाक जाय, कित्याक इफ यू हॅव सीन द वर्ल्ड यू नीड टू थिंक डिफरंटली म्हणून. पूण पयलो स्पीकर सर, बिफोर आय स्टार्ट माय आन्सरींग टू द रिप्लायज, मॉडेल म्हणजे कितें स्पीकर सर? मॉडेल शेक म्हणटा तें कितें? दॅट व्हेरी कन्सेप्ट ऑफ सेईंग मॉडेल is that it is going to be environment friendly, it is going to have a beach study, it is going to have all those things, because sir, that basically will be inclusive. For example, लाकूड वापरपाचें कितें आसा जाल्यार बॅम्बू वापरतले का बॅम्बू वापरूंक शकता आमी, बॅम्बून करूंक शकता काय ना. डायनिंग, टॉयलेट्स, बाकीच्यो फॅसिलिटीज दिवंक मेळटा काय ना. आज स्पीकर सर 1 वर्सान फ्रॉम पेडणे टू काणकोण सगळ्या कडेन भोंवून जालें आनी हे भोंवता आसतना शेकवाल्यांक कडेन उलयले, शेकवाल्यांच्यो कठिनायूय समजून घेतल्यो, तांचे विशयूय समजले आनी तांकां कित्याक रेव्हेन्यू जायना. थोडे इनडिरेक्टली तांणी सांगले की आमी भायल्या लोकांक भाड्याक दिता म्हणून, कित्याक आमकां परवडना. थोड्या लोकांनी सांगले ते लोकेशन आपल्याक जायना आनी आमी 2019 ते 2022 ही जी पॉलिसी आशिल्ली ते काही कोस्टल एमएलएज आणि सगळे शेक ओनर्स असोसिएशन जेन्ना मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे, कोविडा खातीर आमकां त्रास जालो, तुम्ही 50% आमकां दिले, पूण आमकां आनी 2 वर्सां वाडोवची म्हणून ऑन द सेम टर्म्स अँड कंडिशन्स वी डिसायडेड टू इन्क्रीज दॅट टू 1 more year. 359 शेक्साक वाडोवपाक घेतिल्ली आशिल्ली विथ अ क्रायटेरिया की जशें विजयान म्हणलें 314. उरिल्ले जे शेक 2 वर्सां कोविडा वेळार घालून आशिल्ले तांकां मात परमिशन दिवूं नाशिल्लें. उरिल्ल्यांक सगळ्यांक परमिशन दिलें. मुख्यमंत्र्यान म्हणलें वी वील गिव यू 1 more year टू कम आउट अँड बेल आउट ऑफ कोविड. स्पीकर सर, जेन्ना आमी प्रायवेट आनी मायकलान म्हणलें प्रायवेट आनी गव्हर्मेंट म्हणून, वेन मायकल लोबो केम विथ अ सजेशन स्पीकर सर की प्रायवेट भायले भितरले सगळे तांकां भायर घालूंक तुमी दिना, तुमी व्हरता आनी फायन मारता, जाल्यार तांकां तुमी एक लायन कित्याक ओडना? बीच शेकांक लायन कित्याक ओडना? 10 मिटराची लायन तरी तांकां दी, 15 मिटराची लायन दी. वी केम आउट विथ अ व्हेरी शॉर्ट टर्म पॉलिसी, एडिंग टू दॅट पॉलिसी सेईंग दॅट वी वील चार्ज देम अ रेंटल ऑफ 1 lakh rupees फॉर प्रायवेट शेक्स, गिविंग देम अ परमिशन ऑफ 15 meters फ्रॉम देअर पॉइंट वेर दे कॅन कम अँड पुट देअर बीच बेड्स नाल्यार टेबल्स बाकीचे सगळे. आतां स्पीकर सर, ह्या शेकान जेन्ना आमी घालतात पूर्ण तरेन गेले, आमी कळ आयकली, तांचे आनीकूय प्रॉब्लेम आसा. सिवर भितर सोडटात, रेवेन सोडटात, टॉयलेट फॅसिलिटीज सारक्यो ना, बाकीचे तांकां इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर, वायफाय जे जाय तांकां सारकें मेळना आनी ताच्या खातीर कितें करचें हे तांचे प्रश्न आशिल्ले. ताच्या खातीर स्पीकर सर, वॉट वी डीड इज अ स्मॉल स्टडी वी डीड along with the environment people. We spoke to coastal MLAs, most of them, and we decided to come out with a model shack. What is a model shack, Speaker sir? Model shack is a shack which will take care of all the concerns raised by the shack owners, raised as problems by the coastal MLAs, and to support the same Goan brother. Traditionally, shack owners are Goans. 70च्यान धंदो जे गोंयकार करता ते हाज्या फुडें गोंयकारूच ट्रेडिशनली हे शेक चलयतले.